वापरपाक जाय. नमस्कार. सडेतोड लायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं प्रजासत्ताक दिसाच्यो सगळ्यांक परबी. आनी त्याच कार्यावळीचो भाग म्हणून आज आमी संजय पाटील हांची तुमकां वळख करून दिता. संजय पाटील हांकां पद्मश्री मेळ्ळ्या. संजय बाब तुमकां परबी दिता. म्हाका एक बरें दिसलें की चडशे गोंयचे लेखक, विचारवंत किंवा उद्योगपती हांकां एक पद्दत आशिल्ली पद्मश्री दिवप. पूण गांवांत रावन प्रसिद्धी पासून पयस शेतान कुळागरान काम करून स्वता तुमी काम करतात आनी तुमचो ह्या किताबा खातीर तुमची निवड जाली. तुमकां स्वता कितें दिसलें आज? एक म्हणजे ही एक कृषी संस्कृती आसा तिचो हो जाल्लो गौरव आसा. हय. आज पर्यंत शेती म्हणजे एक दुर्लक्षीत अशी गोंयांत एक समज जाल्लो आसा. जो कोण करता तो करताच शेती. बरोबर. मोठेशी हें नासलें. कोणा कांय जमना ताणें शेती करची अशी एक धारणा जाल्ली आसली. बरोबर. पूण हांव जेन्ना शेतींत पयलें हें केलें की एक मनांत हें केलें की आपल्या शेतीसाठी जितलें दिणें शक्य आसा तितलें सगळें दिवप. त्यामुळे सुरवाती पासूनच झोकून दिवप ही प्रवृत्ती आशिल्ल्यान शेतीत पूर्ण वेळ लक्ष दिलें. आनी त्यामुळे आज जो हो कितें पुरस्कार मेळ्ळो आसा पद्मश्री हो म्हाजो एकट्याचो नासून संपूर्ण गोंयची शेतकऱ्याचो प्रतिनिधी हे जशी प्रातिनिधीक स्वरुपांत ही हो पुरस्कार आसा अशें म्हाका दिसता. सामकें बरें दिसलें. तूं स्वताक हें व्हडलो भोवमान घेना. तूं हो लोक दुसऱ्याक दिता, तूं हो गोंयाक अर्पण करता. हातूंतल्यान शेती वाडची हो तुजो पूर्ण. संजय बाब तुमी कमीत कमी संसाधनां वापरलीं. लोकल जें पळय कितें मेळटा तें वापरलें. सारें वापरलें ना, रसायनां वापरलें ना. तातूंतल्यान कितें फायदो जालो? हे तुमचे प्रयोग कशे चल्ले? शेती नुकसानांत वचप ही जी जाल्ली आसा ती मुख्यत्वेत आमी मुळात शेतकरी हे आमकां शेतकऱ्यांक आळशी करून दवरलेले आशिल्ले. आनी आळशी मनीस हो सदांच परावलंबी आसता आनी परावलंबी मनीस गरीब आसता ही म्हजी धारणा आसा. सामकें खरें. तर हो जर आळस झटकलो आनी आमी जर हें जालें जाल्यार निश्चितपणे आमी स्वावलंबी जाता. आनी स्वावलंबी जाल्ल्यान आमची जी शेती जावं आमी स्वता जावं हे श्रीमंती किंवा पयशाचो ओघ सहज चालू जावंक शकता. हेचें एक उदाहरण दिवपाचें म्हणजे जेन्ना हांव पयले 5 वर्सां शेतींत 1986 नंतर लक्ष घातलें तेन्ना पयलीं 5 वर्सां हांव असोच चांचपडटालो. खर्च चड आनी उत्पन्न कमी. पूण त्या नंतर म्हाका नैसर्गीक शेतीचे काही गोश्टी लक्षांत आयल्यो आनी हांवें नैसर्गीक शेती करपाचे दृश्टीन पाऊल उचललें. आनी तितूंत अशें लक्षांत आयलें की हांवें जे काही अनावश्यक खर्च आसा शेतींतले तेंची काटछाट केली आनी तितूंतल्यान अशें लक्षांत येयलें की दिसान दीस तो नफो आसा किंवा जी म्हाजी येणावळ आसा ती वाडत गेल्ली आसा. त्यामुळे सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट ही आसा की तुमी शेतींतले खर्च कमी करप ही सगळ्यांत आनी म्हत्वाची. खर्च कमी करप म्हळ्यार कशें? निमाणें उत्पन्न वाडपाक जाय, बियो मेळोवपाक जाय, पीक घेवन तुगेलें जी कितें तुवें अपेक्षा आसा खर्च तरी भागपाक जाय. निश्चितपणे. आतां सगळ्यांत म्हत्वाचें पीक वाडपा जाय हें निश्चितपणे खरें आसा. पूण पीक वाडून जर त्याचो फायदो शेतकऱ्याक जायना आसत, ताका जर निव्वळ नफो जायना आसत जाल्यार तें पीक वाडून शेतकऱ्याक कांय फायदो ना. देशाचो फायदो जाता, लोकांक खावपाक अन्न मेळटा, पूण शेतकऱ्याचो फायदो जायना. आनी जर शेतकऱ्याचो फायदो जायना आसत आर्थीक दृश्ट्या जाल्यार तो शेतींत काम कशें करतलो? म्हणजे हें जशें आमकां शेतीचें उत्पन्न वाडपा जाय तसोच शेतीचो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आसा तो कमी जावपाक जाय. प्रत्यक्ष शेतीन सेंद्रीय म्हळ्यार कितें केलें? सगळ्यांत म्हत्वाचें आमी एक लक्षांत धरपा जाय शेतीचे जे 3 प्रकार आसा. रासायनीक शेती, सेंद्रीय शेती आनी नैसर्गीक शेती. हे तिनाचे जी धारणा आसा ती वेगवेगळी आसा. ह्याची ऑर्गॅनीक शेती आनी नैसर्गीक शेती हितून गल्लत केल्यान हो सगळो गोंधळ निर्माण जाल्लो आसा. तर ऑर्गॅनीक शेतींत तुमकां भायल्यान कितेंय हाडून घालपाची मुभा आसता. जावं मागीर तें शेणखत आसूं किंवा पोल्ट्री मॅन्युअर आसूं कितेंय. पूण तितूंत कितें आसा शेतकऱ्याचो खर्च कमी जायना. शेतकऱ्याक खर्च तितलोच येता. म्हणजे म्हाजी सगळ्यांत पयली धारणा आसली ती शेतीचो खर्च कमी करप. त्या खातीर हांवें नैसर्गीक शेती वापरली आनी पद्दत वापरली. आनी त्यामुळे अशें जालें की नैसर्गीक शेतीचे जे 4 म्हत्वाचे मुद्दे आसा. एक म्हणजे कोणतेही रासायनीक खत वापरप ना, रासायनीक किटकनाशक वापरप ना, खणप ना, नांगरणी करप ना आनी बेणकट काडप ना. ह्यो 4 म्हत्वाच्यो गोश्टी आनी हितूंतूच सगळ्यांत चड पयसो शेतकऱ्याचो खर्च जाता. आनी ह्यो सगळ्यात खर्च कमी केल्ल्यान किंवा काटछाट केल्ल्यान म्हाजो 70 ते 80% खर्च हो वाचलो म्हाजो. ओके. मागीर पयलींची शेती तुमी जी पयलीं प्रयोग करताले आनी तुमी आतां नैसर्गीक शेती
हातूंत भितर प्रोडक्शन वायज वाडलें कशे तरेन वाडलें? हितून दोन गोश्टी जाल्यो. ती दिसान दीस हांवें नैसर्गिक शेतीची आपणावळ केल्ल्यान दिसान दीस म्हाजो खर्च कमी जायत गेलो आनी जमनीची जी उदक धारण करपाची शक्ती म्हणा किंवा तिची सुपीकता आसा ती दिसान दीस वाडत गेली. आनी ती वाडत गेल्ल्यान ऑटोमॅटिकली म्हाजें जें कितें खर्च आसा जावं तो खताचो आसत उदकाची गरज खताची गरज ही कमी जायत गेली आनी झाड आत्मनिर्भर जालें. झाड स्वताचें खत स्वताची उदकाची वेवस्था हें स्वता करपाक लागलें. त्यामुळे म्हाका कमी उदकांत चड उत्पन्न मेळप कमी खतांत चड उत्पन्न मेळप ह्यो गोश्टी आपणावल्यो आनी ऑटोमॅटिकली निव्वळ नफो जो आसा म्हाजो तो वाडत गेलो. कितें पीक घेता? मुख्यत्वे म्हाजी सुपारी हो मुख्य हें आसा. तितूंत नाल्ल आसा काजू आसा आमची लोकल जी पायनॅपल आसा अननस आसा तें आसा त्याचे बरोबर मिरी कुळागर मुख्यतः कुळागर हो मुख्य. आनी तुजो पीक कितलें वाडलें ह्या सगळ्या भितर? सुरवातीक जेन्ना हांव 1986 शेती करपाक तेन्ना अवघी 300 ते 400 किल सुपारी आमकां जाताली. आज जवळ जवळ म्हाज्या 2000 किलांचेर उत्पन्न वाडलेलें आसा. इतलें वा आनी मेजर बदल जालो आनी उत्पन्न वाडला ही एक बाजू जाली. पूण उत्पन्न खर्च जो आसा तो म्हाजो जवळ जवळ 10% आयिल्लो आसा. 80% खर्च 10% हांवें हाडलेलो आसा. म्हणजे निव्वळ नफो जर आमी टक्केवारीत केलो जाल्यार 1000% म्हाजो निव्वळ नफो आयज आसा. ही महत्वाची गोष्ट. म्हाका संजय बाबा एक सांगात, तुमी अग्निहोत्री केल्लें तुमच्या कुळागरांत ताजो कितें इम्पॅक्ट ताका कितें सायन्स आसा? सायन्स आसा हें निश्चितपणे सायन्स आसा आनी हें ऋषी मुनींनी जे आमचे पद्दती घातलेल्यो आसा तितून निश्चितपणे आसा. फक्त आमकां तें खबर ना म्हणून आमी तें खोटें ठरयता. म्हणजे ते आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की सायंटिफिकली तें प्रूव करणे परदेशांत तेणी केल्लें आसा पूण भारतांत अजून ती यंत्रणा ना. पूण अशें आसा की गायच्या शेणा पासून जो धूर निर्माण जाता किंवा गायचें तूप आमी अक्षता ह्यो जेन्ना आमी अग्नीक आहुती घालता तेन्ना प्रचंड प्रमाणांत ऑक्सिजन निर्माण जाता आनी असो ऑक्सिजन निर्माण जावप हो शेतीसाठी आनी मनशाच्या भलायकी अत्यंत म्हत्वाचो आसा. म्हाजें तर अशें म्हणणें आसा की ही अग्निहोत्र जें आसा तें सकाळ सांजच्या प्रत्येक घरांनी जावपाक जाय. जो प्रदुशणाचो आतां प्रश्न आसा वायू प्रदूषण हो जर दूर करतलो जाल्यार अग्निहोत्रा शिवाय दुसरो पर्याय ना अशें म्हाका दिसता. असो तुमकां हे इम्पॅक्ट तुमी हे प्रत्यक्ष अग्निहोत्र कुळागरांत केलें? कुळागरांत हांव घरांत करता, कुळागरांत करूना. घरच आमच्या कुळागरांत मदीं आसा त्यामुळे हांवें घरांतूच अग्निहोत्र करता आनी तें दररोज करप आसता. सकाळ सांजच्या सुर्याचो करप आसता. ओके. म्हाका संजय बाबा सांगात की मॅकनायझेशन होय एक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. कित्या खातीर गोंया सारक्या राज्यांत आमकां कामगार मेळना. सो कामगाराचेर अवलंबून रावन शेती करतलो हें शक्य ना. लोकांनी शेती सोडून दिली ताचें कारण बरोबर कामगार ना. सो तुजे कडेन मॅकनायझेशन आसा अशे तरेची म्हायती आमकां मेळटा. तुवें कशे तरे करून ताजो एक मेळ साधला? ह्याचे दोन गोश्टी आसा. एक म्हणजे जो शेतकरी आसा ताका स्वताचें एक मत आसपाक जाय, स्वताची एक धारणा आसपाक जाय. तर कशी सगळ्योच गोश्टी परावलंबी रावन दुसऱ्याचेर अवलंबून रावंक जायना. म्हणटकीच मॅकनायझेशन करता आसतना तुमकां कितपत पर्यंत शक्य आसा. काही गोष्टी आमच्या जो कुळागरी भाग जो आसा डोंगराळ भाग आशिल्ल्यान मोठी मोठी मशिनरी वापरणें शक्य ना. म्हणजे त्या जाग्यार खंयची मशिनरी शक्य आसा वापरणं त्याचो तुमी स्वता अभ्यास करून. आनी दुसरी एक गोश्ट अशी आसा की शेतींत हो पयलीं आमची धारणा कशी आशिल्ली चोख पूत जर बापायचें आसलें जाल्यार जाका कांय जमना तेणें शेती करप. सगळ्यांत बरो हुशार आसता तेणें डॉक्टर जावप इंजिनियर जावप आनी जाका कांय जमना ऑटोमॅटिकली पालकांची तशीच हें आसताली की कांय जमना तेणें शेतींत वचपाचें. म्हाजें उलट मत आसा सगळ्यांत हुशार आसा तो मनीस शेतींत येवपाक जाय. ह्याचें कारण अशें आसा की शेतींत निसर्गाशी टक्कर म्हणजे निसर्गाशी साधर्म्य साधून शेती करची पडटा. आनी हें करतलो जाल्यार फुडलो निसर्ग कसो जावंक शकता कितें कितें तुमकां हें येवंक शकता त्याची तुमकां पूर्व अंदाज येवपाक जाय आनी तेन्नाच तुमी तेच्याशी टक्कर दिवपी. मॅकनायझेशन नक्की कितें केलें तुमी? एक म्हणजे अशी गोश्टी आसा की तुमचे श्रम आनी पयसो दोनूय वाचोवपा खातीर मॅकनायझेशन करप. म्हणजे एक आतां उदाहरण पंप बंद करपाचें जालें प्रत्येक वेळी 100 मिटराचेर समजा तुमचो पंप आसा तो थंय वचून चालू बंद करप शक्य ना. म्हणजे ताका अशी काही टॅक्नीक वापरली ती घरा कडच्यान तुमी दोरयेच्या सहाय्यान त्या पंप चालू बंद करूंक शकता. तुमकां दरवेळी ही सादी गोश्ट आसता बरोबर पूण ती अत्यंत म्हत्वाची आसता. घरांत जाणटे मनीस असले ताका जरी सांगा तुमी मातसो पंप बंद करा तो घरांतल्यान बंद करूंक शकता. म्हाका थंय वचपाची गरज ना. आनी कितें प्रयोग केले? आनी प्रयोग म्हणजे अशें की आतां समजा गोरवां आसा गोरवांक उदक दाखोवपाची पद्दत आसा. उदक आमकां एक समजा 50 मिटरा वयल्यान हाडून दाखोवचें पडटा तर तें न करता डायरेक्ट पायपलायन हें करून अशेच प्रकारची एक बकेट तयार केल्या की आमी डायरेक्ट
गायक थंयचे थंयच उदक दिवंक शकता. Beautiful. अशा जे सादे सादे टेलर मेड ज्यो पळय तुमच्या कुळागराक गरजेच्यो गरजेच्यो आसा आसा, निश्चितपणे. त्यो तुवें सोदल्यो ताजे बरोबर. तयार केलो प्रयोग ते यशस्वी करून दाखयले. बरोबर, निश्चित. अशें खूब आसा सांगपा सारक्यो. हय. फक्त त्यो आतां तुमी हें सांगणें कठीण आसा. थंय प्रत्यक्ष फिल्डार जाल्यार त्यो दाखोवपाक मेळटा किंवा सांगपाक ना मेळटा. आमकां इंट्रस्ट आसा कारण बरोबर, तुवें आतां निश्चित. वेगळे वेगळे जे सांगलां न्ही निश्चितपणे. हें गोंयच्या शेतकऱ्यांक आनी जांचे कडेन जमीन आहा तांकां दाखोवपाची गरज दाखोवपाक आसा. जाय, आनी ते आमी निश्चित करतले करपाक जाय. हय, बरोबर, प्रयोग. निश्चित. म्हणजे म्हाका जाय तशें की आनीक एक गोंयान भितर जेन्ना पळय शेतीचो प्रश्न येता तेन्ना उदक. सो उदक जाय, उदक सातत्यपूर्ण मेळपाक जाय. लोक ते एखादी बायो म्हणटात पूण बायो तुवें उबी मारनासतना हांवें आयकलां तुवें आडवे ट्रेंचीस मारून वॉटर हार्वेस्टिंगाचे काही प्रयोग केल्यात. हे प्रयोग तुवें आमच्या लोकांक सांगचे. तर अशें आसा की 1985 पयलीं आमी उदकाची इतकी कमतरता आसली की एप्रील मे हे 2 म्हयने आमी फक्त आमकां घरांत पिवपाक इतकें उदक मेळटालें आनी बाकीच्या उदका खातीर आमी वाड्यार खंय तरी अर्द किलोमिटराचेर वचून न्हांवप धुवप, दादल्यांनी न्हांवपाक कपडे धुवपाक अर्द किलोमिटर पयस वयचें पडटालें. जेन्ना हांव 86 कुळागरांत लक्ष घातलें तेन्ना सगळ्यांत पयलीं उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचे दृश्टीन हालचाली सुरू केल्यो. बरोबर. दोंगरांत भितर अशी एक भुयार पद्दत जी केरळांत मुख्यत्वे वापरता ती भुयार पद्दत वापरून जवळ 125 फूट 130 फूट आज अशी. तुमचे भुयार हे पळय जे कितें प्रयोग आहा ताचो फोटो आमी गोमंतकान छापला. हां, बरोबर. हय. तर अशे ही पद्दत केरळांत पद्दत आसा. आसा निश्चितपणे. ओके. तर त्या उदकाचें वैशिश्ट्य अशें आसा, त्या भुयाराचें वैशिश्ट्य आसा की एकदां मारलें की तें लॉंग लायफ. हो. तर तें काडपा खातीर तुमकां वेगळे लायटीची किंवा पंपाची कांयच गरज पडना. तें आपोवणें उदक जें म्हणटा आपुणूच येता. आनी दुसरें म्हणजे तुमी निसर्गांतल्यान तें ओडून घेयना, ऑटोमॅटिकली आसा तें येता. ओके. बोरिंग वेल कितें करता निसर्गांतलें सगळें उदक ओडून सामकें घेता. बरोबर. म्हणटकीर हितूंत तशें जायना, जें आसा तें म्हणजे ते ऑटोमॅटिकली कितें प्रत्यक्ष कितें सादें तुमी जे तुमचो लेवल आसा त्या लेवला वयल्यान भितर जमनीत एक मनीस भितर वचोंक शकता इतलें भुयार खोदप. एक सादारण 5 फूट उंच आनी एक 1.25 फूट रुंद इतलें एकूच So, आडवें आडवें ओके. बरोबर. आनी तितूंत उदकाचो सादारण डोंगराची दिशा कशी आसता आनी सादारण पावसाळी उदक कशें वता ह्याचो सगळ्याचो अभ्यास करप आनी तें भुयार खणप. आनी एकदां खणल्या नंतर काही वेळा खोसळटा, तितून मनीस भितर उरता, हे खूब गोश्टी जाता. म्हणजे ह्यो गोश्टी रिस्क आसता. तर अशा प्रकारे मोठो फातर लागलो जाल्यार तुमी तो तोडूंक शकना. म्हणजे अशा प्रकारे पूण एकदां केलें हांवें आतां 86 जी भुयारां मारलेलीं आजुनूय म्हाका काम दिता. म्हणजे लॉंग लायफ. तुज्या भोंवतणी दोंगर आसात. दोंगर आमच्या 3 वाटांनी म्हाका दोंगर लागता, पूर्व, पश्चिम आनी दक्षिण. म्हणजे तुजें म्हाका एक तें कौतूक दिसलें तें अशें की कुळागर आनी तुवें थंयची परिस्थिती पळोवन मॅकनायझेशन केलें, थंयची परिस्थिती पळोवन दोंगराचो फायदो करून थंयच्यान उदक काडलें. दीस समथींग रियली ग्रेट. आनी एकदां भुयारां मारल्या नंतर मागीर तरी उदक पिवपाच्या उदकाची आमची समस्या सुटली. पूण आमकां जी कुळागरांत जें उदक आहे तेका आजून म्हणपाचो आमकां हें मेळना. म्हणून मागीर आमी बांय मारली एक आनी बांयत आडवें बोरींग मारलें. सादारण 3 इंचा बोरिंगाचें आडवें बोरींग मारलें. त्याचो हें तसो जें आसा तें उदक येतलें. तुमी सक करून काडिना निसर्गांतल्यान. निसर्गाचें शोशण जायना हांगा. जें आसा तें ऑटोमॅटिकली येता. तो फायदो घेतलो आनी इतकें करून म्हणपा सारकी दोंगर करून उंदीर काडप अशेंच थोडेशें चललें. मागीर आमी अशें पावसान इतले 130 140 इंच पावस पडटा आनी व्हांवन वयता, त्या पेक्षा त्या पावसाचेंच उदक का अडोवचें न्ही अशे दृश्टीन आमी प्रयत्न सुरू केले. व्हाळांचेर ल्हान ल्हान बांद घालप, मोठे धरण सदृश्य बंधारो बांदप, अशें करून आमी सादारण आतां म्हाजे कडेन 2 अशे मोठे एक हें आसा, जवळ 15-20 लाख लिटर उदक सांठोवन दवरपा सारके 2 मोठे हे मारले हांवें, तयार केले. आनी पावसाळी उदक थंय सांठोवन दवरपाक लागलो. आतां त्याचो फायदो असो जालो की तें पावसाळी उदक जें न्हंयत व्हांवन वचोन पूर येतलो आसलो तो थांबलो. आनी दुसरी गोश्ट म्हाज्या दोंगरांत उदक आयिल्ल्यान म्हाज्या घरा सकयल आशिल्ल्या सगळ्या लोकांची जे रिजर्वर आसा ते जिवंत जाले. असो दुहेरी फायदो म्हाका जालो तेचो. सामकें खरें. आनी तुमी हाजो अभ्यास केल्लो कारण उदक हें एक शास्त्र. उदक कशें सांठोवन दवरप, हार्वेस्टिंग कशें करप, ताजो फायदो तुमी म्हणलें तशें रिचार्ज जावपाक जाय जमीन, एकूण लोकांक ताजो फायदो जावपाक जाय, बांयांनी उदक वयर सरपाक जाय, उदक बरें मेळपाक जाय. सो हाजो अभ्यास तुमकां आशिल्लो काय तुमी हे प्रयोग? ना, अभ्यास अशें ना. म्हाजी एक खोड अशी आसा की हांव खंयचें काम करता आसतना किंवा म्हाजें विचारचक्र कायम चालू आसता आनी सोल्युशन काडप हो सगळ्यांत म्हाजो आवडतो हें. खंयचीय समस्येचेर सोल्युशन काडप, कशें जायना तें पळोवया. हो जो कितें म्हाजी प्रवृत्ती आशिल्ल्या कारणान खंयच्या विशयाचेर ते दृश्टीन विचार करप आनी तितूंतल्यान सोल्युशन काडप हो म्हाजो हें आसा. उदक तुका आतां 12 म्हयने मेळटा.
निश्चितपणे तुका साधारण पिवपाचें उदक कुळागराक लागपी सगळें उदक हय. हें तुवें स्वताचें उदक तयार केलां तूं सरकारच्या उदक ना सप्लायचेर सरकारी अवलंबून उदक म्हाका आता नळ पावलो ना म्हाजे कडेन. ओ ओके बरें तूं आसाच पूण तुजे सरभोंवतणी रावपी जे पळय शेतकार आसात हय. जे अशे शेतां कुळागरां तयार करतात थंय रावतात तांकां उदकाची वेवस्था कशी आसा? एक म्हणजे आमचें जें आसा तें टॉप लेवलाचेर आसा, आमची इतकी समस्या बाकीच्या लोकांक ना. ओ. एक जालें आनी दुसरी आतां बहुतांश लोकांनी बद्दल तुमी म्हटलें तशें की दुर्लक्षीत जाल्लें आसा, जितलें मेळटा तितलें पुरो अशे दृश्टीन विशेष कांय प्रयत्न केल्ले ना. ज्यांनी प्रयत्न केल्या तांकां निश्चितपणे फायदो जाल्लो आसा. हो आणि आमी टॉप लेवलाचेर जें कितें काम करता वॉटर स्टोरेजचें त्याचो फायदो सकयल सगळ्या लोकांक सगळ्या ऑटोमॅटिकली मेळत आसता. ओके संजय बाब म्हाका एक सांगात आनी एक प्रयोग तुमी केलो तो जिवामृत गायेच्या संदर्भान गायेक शेतान कुळागरांक तिजो एक संबंध जोडप गायेकूय मेळटा जाय तें तुमकांय गाये बसून मेळटा शेती समृद्ध जावपाक पावता आनी एक आमची पळय भारतीय जीवन पद्दत आसा तिकाय एक मुळावण घालून तिकाय एक उर्बा मेळटा. निश्चितपणे हय सगळ्यांत म्हत्वाचें आतां ज्यो सगळ्यो समस्या निर्माण जाल्यो ह्यो 3 गोश्टी आमी आधुनीक जे आमी शिक्षण पद्दतीन म्हणा किंवा कितें आमी ज्यो केल्यो त्यो 3 गोश्टी कडेन आमी दुर्लक्ष केलें. एक म्हणजे गोमाता, दुसरी भूमाता आणि तिसरी स्वताची माता. हे म्हणजे स्पश्ट मत आसा. स्वताच्या मातेक आमी वृद्धाश्रमाक पावयली, गोमातेक गोशाळेक पावयली किंवा रस्त्यार सोडली आणि भूमाते कडेन रासायनीक खतां वापरून ती नश्ट करून उडयली. ह्यो 3 मातां कडेन आमी दुर्लक्ष केल्ल्यान ही आमचेर परिस्थिती आयिल्ली आसा. म्हणजे तेचेर कितें सोल्युशन काडप हे दृश्टीन आमी नैसर्गीक शेतीन जेन्ना विचार केलो तेन्ना गाय ही अत्यंत म्हत्वाची. म्हणजे गायच्या शेणामुताचा उपयोग करून शेती करपाक सुरवात केली. म्हाजे कडेन गाय आसा. गायचें दूद हें म्हाजो बाय प्रोडक्ट. दुदाचेर म्हाजें केन्नाच लक्ष ना. दूद घरांत खावपाक मेळटा, भुरग्या बाळाक खावपाक मेळटा तितलें पुरो. म्हाजें चड लक्ष आसता तें गाय शेण कितलें दिता आनी मूत कितलें दिता. आनी शेण आनी मूत हें अशें आसा की तुमची गाय कसलीय आसल्यारूय वर्सूय भर दिता. दूद हें अवघेच 2-4 म्हयने दिता. बरोबर म्हणजे लोक 2-4 म्हयने दिता ताचेर चड लक्ष दिता आनी वर्सूय भर दिता तें दुर्लक्षीत करता. म्हणून ही परिस्थिती आयिल्ली आसा. म्हणजे तिचो उपयोग करून आमी जिवामृत तयार केलें. जिवामृताचो लोकांक सांगचें कशें निश्चितपणे जिवामृत हो एक असो हें आसा की त्याच्या नांवांतूच त्याचो हें जाल्लो आसा. जिवांचें अमृत म्हणजे जमनीत जे जिवाणू आसा त्यांचे साठी तें अमृत आसा. तर तें करण्यासाठी म्हणजे सादारण 200 लिटर उदक जर घेतलें जाल्यार तितूंत 5 लिटर आपले 10 किलो गायचें शेण देशी गायचें, 10 किलो गोमूत्र, 2 किलो बेसन पीठ, 1 किलो गूळ आणि वडापोंची माती अशें मिश्रण करप आणि तें 6 ते 7 दीस दवरप. सकाळ सांजचें तें धवळप आणि तें 6-7 दिसांनी जिवामृत तयार जाता. तें तुमी जे कितें पद्दत आसा ते पद्दतीत तुमी शेतीक दिवप. हो ते जिवामृत. हितूंतल्यान जमनीची समृद्धता वाडटा, जिवाणूंची संख्या वाडटा आणि जमीन तुमची आत्मनिर्भर जाता. हो तेचो मुख्य हें आसा. अशा प्रकारचो एक ऑटोमॅटीक प्लांट आमी बसयलो ज्या योगे आमी वर्साचे 12 म्हयने जिवामृत आमी शेताक दिवंक शकता. आणि अशी 8 वर्सां जालीं 2017तल्यान आस्था गायत आमी सातत्यान जिवामृत दिता. आणि आतां अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा की फक्त जिवामृताचेर आमची शेती तयार आसा. भायल्यान आमी एकाही पयशाचें खत किंवा कांयच भायल्यान हाडिना. म्हाका सांगा संजय बाब अशे तरेचो प्रयोग कोणें केला काय हो तुमकां स्वता दिसलो करचो? अशे प्रयोग खूब कडांनी महाराष्ट्रांत वगैरे संपूर्ण भारतांत जाल्ले आसा. त्या बद्दल प्रश्न ना. पूण गोव्यांत सातत्यान करपी कदाचित हांव एकलो आसतलो. कदाचित आसातय कोणी म्हाजे पर्यंत विशय पावलो. पूण जिवामृताचो उपयोग करपी गोव्यांत खूब जाण आसा. सांखळी आसा, हांगा दाबाळी आसा, खूब जाण आसा. त्या बद्दल दुमात. पूण सातत्यान करप आनी फक्त जिवामृताचेर शेती उबी करप हो म्हाजो लोकांक दाखोवन दिवपा खातीर हांवें मुद्दाम तो एक प्रयोग केलो की फक्त जिवामृताचेर शेती उबी बागायती उबी रावंक शकता हें दाखोवपाचो म्हाजो जो प्रयत्न. गो आधारीत शेती गो आधारीत शेती निश्चितपणे. आनी तातूंतल्यान आनीक फायदे कितें जातात? तुका गायो तुजे कडेन गायो कितल्यो आसात? तर म्हाजे कडेन फक्त एकूच गाय आसा. एक गायत हांव 10 एकर जमीन हांव हें करूं शकता. एक गाय. बरोबर. तुका जितलें जाय तितलेंच तुमी केलें. अवडंबर व्हडलें केलें ना, ताजे फाटल्यान धांवलो ना. तुजें मेन उद्दिश्ट आशिल्लें शेती कुळागर करप, ताका लागपी गाय, तुका कुटुंबाक लागपी दूद ह्या असो तुवें सगळें वेवस्थीत. सो तुका अशे तरेची गायो पोसप कारण लोक आतां गायो काडून सोडून दितात. शहरांत सुद्दां हो प्रॉब्लेम जाला. गांवांतल्यान गायो शहरांत आयल्यात. एका बरोबर 50-50 गायो रस्त्याचेर भोंवतात. ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम आसात. त्या गायचे प्रॉब्लेम आसा तांकां दुयेंसां जाल्यात. सो शेती लोकांनी करची गाय हो एक ताजो एक आधार मानून
सो हाका तुमी कशे तरेन तुमी सांगूक शकता? तर म्हत्वाचें हेंच आसा की शेती जी आसा ती गाय विरहीत शेती जाल्ल्यान हे सगळे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. शेतीक तुमी पॅन्ट शर्ट घालप, गाडी घेवन दुकानार वचप, साऱ्याचें पोतें हाडप, शेतांत न उतरता मेरेन रावप आनी खत घालप आनी परत सर्विसेक वचप, हे प्रकारची जी शेती आसा हिका शेती म्हणना. आनी अशा प्रकारी शेती जाल्ल्यान हे शेतीची अशी हें जाल्ली आसा. तर गोवा आधारीत शेतीत सातत्यान तुमी ह्यो गोश्टी जश्यो आमी आतां करता तश्यो जर केल्यो आसत जाल्यार गाय हो तितूंत मुख्य हें आसा. एक जालें. दुसरें, गायचे दुदाचो जर विचार केलो आसत जाल्यार देशी गायचें जें दूद आसा तें A2 दूद आसा आनी ताका आयज जवळ जवळ 100 ते 150, 100 ते 150 रुपया लिटर दूद आसा. आनी ह्या रेटीन जर तें दूद खपलें आसत जाल्यार निश्चितपणे शेतकऱ्याक फायदो जावंक शकता. म्हणटकीर आयज आमी सरकार म्हणा किंवा जे कोण दूद घेवपी आसा ते A2 दूद म्हणून वेगळें दूद घेयना, हें सगळ्यांत चुकीचें आसा. म्हणजे जशें तुमी जर्सी गायीचें A1 दूद घेता तशें A2 दूद ह्या वेगळे पद्दतीन चड दर दिवन जर घेतलो आसत, आज म्हाज्या कोतान 80 रुपयांनी दर आज कोणूय दूद घेवंक शकता तें होलसेलांत भितर. आनी 80 रुपयांनी जर दूद घेता आसत गायचें जाल्यार कोणूच गाय म्हाका तरी दिसना रस्त्यार सोडटलो अशी. म्हणजे ही यंत्रणा जर उबी करूंक शकले आमी एक समाज म्हणून, A2 दूद वेगळें खरेदी करप जाल्यार जशें म्हशीचें दूद आनी गायचें दूद वेगळें घेता तशें A1 दूद आनी A2 दूद हे वेगळे पद्दतीन खरेदी करप आनी तो पयसो डायरेक्ट 80 रुपयांनी शेतकऱ्याक दिवप जाल्यार निश्चितपणे रस्त्यार भोंवणारी 50% जी गोरवां आसा ती कमी जातली. संजय बाब, म्हाका एक सांगात की तुमी तुमकां अनुरूप, तुमच्या जागेक अनुरूप, तुमच्या वाठाराक अनुरूप अशे प्रयोग केले, ते यशस्वी ठरले. अजुनूय आतां तुमी गाय हो घटक हाडलो, सेंद्रीय ताजे फुडें वचून नैसर्गीक प्रयोग केले. अशे तरेचे प्रयोग राज्य सरकाराक खबर आसा आमच्या? निश्चितपणे खबर आसा. ओके. फक्त अशें जाल्लें आसा की त्याचो जो पाठपुरावो योग्य पद्दतीन सगळ्या लेवलाचेर जावपाक जाय, वयर पासून सकयल पर्यंत. आनी समाजानूय ही धारणा धारण करपाक जाय की हे आतां सरकार खूब हें करता, नैसर्गीक शेतीचें केंद्र सरकार जावं गोवा सरकार खूब हें केल्लें आसा, पूण शेतकरी जावन जर फुडें येयना जाल्यार सरकार कांय करूंक शकना अशें आसा. आतां हांवें जर म्हाका तरी आज पर्यंत सरकारान खंयच म्हाका आडकाठी खंयचेच बाबतींत हाडलेली ना. खंयची सबसिडी म्हणा किंवा जें कितें आसा किंवा कांयच खंयच्यानूच म्हाका आडकाठी आयिल्ली ना. वेळचे वेळी सगळ्यो गोश्टी फाटीं फुडें जाता, पूण जाता सगळ्यो गोश्टी, कांयच हें ना. म्हणटी म्हाकाच करपाचें ना आनी हांव जर सरकाराक किंवा दुसऱ्याक दोश दिसलो जाल्यार ते हांव ताजे फुडें वचून म्हणन की तुमचे प्रयोग बाकीच्या शेतकारां मेरेन, बाकीच्या कुळागरांत काम करपी लोकां मेरेन व्हरून ते पॉप्युलर करचे, लोकांक अशे तरेचे प्रयोग करपाक मदत करची, हाजे खातीर सरकार कितें करता? एक म्हणजे गोवा जे ICAR जी आसा गोंयचे, इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तर त्यांनी ह्या बाबतींत खूब पुढाकार घेतलेलो आसा. त्यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी एक स्वतंत्र टीम बनयल्ली आसा. सद्याचे जे डायरेक्टर आसा त्यांनी तातूंत खूब मोठ्या प्रमाणात लक्ष घातलेलें आसा. आनी त्यांनी अशी टीम बसोवन वेळोवेळी ते आमच्या फार्माचेर येता, शिवाय बाकीचे जे कोण नैसर्गिक शेती करता तांकां हें करून त्यांनी मध्यंतरी ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतले त्यांच्या हितून, तांकां किट दिले जिवामृत करण्यासाठी. आमच्या फार्माचेर त्या लोकांक ते घेवन येता. म्हणजे त्यांनी घेतले आसा. फक्त प्रश्न आसा तो समाज फुडें सरपाचो, लोकांनी फुडें सरपाक जाय. आनी लोकांनी जर मागणी केली आसा, आज जर समजा गोंयच्या 1000 लोकांनी सरकारा कडेन मागणी केली म्हाका नैसर्गिक शेती करपाची आसा, जाल्यार निश्चितपणे सरकार, म्हाका तरी दिसना की सरकार तांकां ना म्हणटलो म्हणून. किंवा सरकार खंयच प्रेस करना की तुमी रासायनीक खतां वापराय. उलट सरकार सांगता तुमी लिमिटेड वापरा उरलेलें. पूण आमकां समाज हे दृश्टीन आमकां तें जर करपा नाका जाल्यार सरकार कांय करूंक शकना. तुमी स्वता हे प्रयोग यशस्वी केले, आज राष्ट्रीय पातळीचेर तुमकां नामना मेळ्ळ्या. सो अशे पद्दतीन गोंयच्या शेतकारांक किंवा तरूण भुरग्यांक जे आतां शेती कडेन फाट फिरयतात तांकां जाय फक्त नोकऱ्यो, दवाडे नोकऱ्यो जाका म्हणटात, जे मातयेन हात घालप ना, जांकां फक्त बरे तरेन फक्त म्हयन्याक एकदां येवपी पगाराचेर जगपाचें आहा. ताका लागून गोंयची शेती सोडल्या. हें जें पळय आमचें मुळावें जें कितें धन आशिल्लें ताजे कडेन आमी फाट केल्या. आनीक एक विचित्र अशी सामाजीक परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली आमी पळयतात. तांचे खातीर तुमी कितें सांगशात? ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताका एकूण सगळीच यंत्रणा आसा ती जबाबदार आसा. शासना पासून समाज पर्यंत सगळीच यंत्रणा जबाबदार आसा. आनी महत्वाची आसा ती शिक्षण पद्दती जी आमकां आज पर्यंत आयिल्ली आसा की आमची शिक्षण पद्दती आसा ती आमी तयारूच अशें जाता की म्हाका नोकरी करपाची आसा, म्हाका मालक जावपाचें ना, ही आमची धारणा जाल्ली आसा. त्यामुळे नोकरी केली की तकलेक ताप ना.
बरोबर. अशें आसा. आनी मालक जालो की थोडोफार टेन्शनां हें आसता. म्हणजे ते आमकां ना, पण सगळें बरोबर आहा. म्हजो एक शेतकार फ्रेंड आहा, तोय अशें खूब एका रिमोट भागान गोंयांत रावन शेती करता. तो म्हणटा आपल्या चलयेक आपल्या चल्याक चली दिवपाक तयार ना म्हणलो. म्हाका तरी हेचें अर्ध सत्य आसा. हय काही प्रमाणात हें आसा, ना अशें म्हणना. हय. पूण जर तो चलो त्याने आपली येणावळ म्हणा किंवा त्याने जर ते पद्दतीन नोकरी करता तितल्या हेणें जर त्याने आपली येणावळ ठरयली आसत जाल्यार म्हाका दिसना अशें की सामकी ताका कोण चली दिवची ना. हें म्हत्वाचें कशें आसा, तुमी करचें कांयच ना. बरोबर. आनी तर त्याने मालक कशें रावपा जाय. जाचे कडेन जमीन आसा ताणें शेतीन करचीच शेती अशें तुमचें आव्हान आहा. निश्चितपणे करपाक जाय. जाका हें आसा, कारण शेती शिवाय तुमी पयसो कितलोय आसलो जाल्यार तुमी पोटाक पयसो खावन जगूं शकना. शेती ही हेका पर्याय ना. आनी म्हणजे ती म्हाका करचीच सांगात, पडटा. गोंयांत न्ही एक युनीक शेती आशिल्ली ती कुळागरां. लोकांनी शेकड्यांनी वर्सां ही कुळागर तयार केल्या, थंयच्यान उदकाची वेवस्था तयार केल्या, थंय विशिश्ट अशी पिकां घेतात आनी ते एक पळोवपाक सुद्दां अप्रूप अश्यो गजाली आशिल्ली. ही कुळागर सिस्टम अजूनय चलता काय हळूहळू ती? दिसान दीस ती लुप्त पावत चल्लेली आसा. आमच्या गांवांत सुद्दां अवघेच लोक आतां कुळागराचेर अवलंबून आसा. ताका कारणां खूब आसा. ती हांगा चर्चा करपा सारकी हें ना. पूण एक समाज धारणा आनी शिक्षण प्रणाली जो पर्यंत आमची बदलना, बरोबर. आमकां श्रमसंस्कृतीचें म्हत्व इयत्ता पयली पासून आमकां जर शिकयलें ना, श्रम करप, शिक्षकूय ना आनी आवय बापायकूय आपल्या चल्यान श्रम करचे अशें दिसना. थंयच्यान सगळी हें जाल्ली आसा. म्हणजे श्रमाचें म्हत्व करतलो जाल्यार आमकां हेचे फुडें गुरुकूल पद्दती जी आसा ती आमकां परत, तुमी ताका स्वरूप वेगळें खंयचेंय दिया, पूण गुरुकूल पद्दतीन ज्यातून भुरगो घातलो की वर्सभर थंय उरतलो आनी सगळ्या तरांची कामां शिकून तो वयाच्या 12-13व्या वर्षी तो ट्रेन जावन भायर पडटलो आनी तो आपलो वेवसाय सुरू करतलो. अशी जो पर्यंत शिक्षण प्रणाली येयना तो पर्यंत आमच्या अर्द्या पेक्षा चड आयुश्य हें फक्त शिक्षणाकूच सोंपता. थँक्यू संजय पाटील बाब. बरें दिसता तुजे कडेन उलोवन की एका पद्मश्री एका सावय वेरेच्या एका खेड्यान रावपी मनशाक, तो शेतान काम करता, कुळागरान कसता आनी पीक काडटा अशें मनशाक मेळ्ळें की आमकां अजब जालें संजय पाटील कोण. पूण तुजे कडेन उलयता आसतना म्हाका जे पळय कितें वेगळे वेगळे विशयांचें पळय ज्ञान जालें खरेंच अप्रूप. आनी एक बरें दिसलें की गोंयांतलो एक मनीस, आमी शेती सोडले म्हणटात, पूण गोंयांतलो एक मनीस अशे जाग्यार रावता थंय ताजे कडेन उदक ना, तो नैसर्गीक शेती करता, वेगळे अभिनव मार्ग तयार करून थंयच्यान उदक मेळयता, शेती तयार करता, पीक दुपेटीन वाडयता. हें खरें हो एक आदर्श आमच्या जे पळय तरूण भुरगे गोंयांत आसात तांचे खातीर. आनी तरूण भुरग्यांक हें दिसपा जाय की फक्त शेती वाडयना, तांकां नॅशनल लेवलाचेर तांकां नामना मेळटा, तसरिपो मेळटा, तांचो भोवमान जाता. ही खरेंच एक बरी गजाल. आनी तुमी आज मुद्दम आज तुमकां पुरस्कार जाहीर जालो आज तुमी आमच्या स्टुडियोन येवन आमकां तुम्ही मुलाखत दिली. संजय पाटील बाब, हांव तुमचो काळजांतल्यान उपकारी आसा. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.